वास्को वरुणापुरी मांगूर हिल जंक्शनार सोमारा दनपारा जाल्ल्या भयानक एक्सिडेंटात 6 जाणांक बरोच मार लागलो। 2 मोटरसायकली आणि 1 मोटार एकामेकाक मारल्यो। गाडयेच्या फाटल्यांतल्यान धपको बशिल्ल्यान थंयच्यान वतले एक चली शेवटून पडले। ताका चिखले हॉस्पिटलांत घाले। त्या चलये सयत मार लागिल्ल्या बाकीच्याकय एकाच अँब्युलन्सीत भरून जीएमसीत व्हेले। दोतोर बेजबाबदार म्हूण लोक उलयतात। सोमारा दनपारा वास्को वरुणापुरी मांगूर हिल जंक्शनाचेर हो एक्सिडेंट जालो। एके चलयेक बरोच मार लागला। मोटार बरीच फास्ट आशिल्ली। ते मोटारीन गाडयांक धपको दिलो आणि उपरांत तेच नेटान थंयच्यान वतले एके चलयेक धपको दिवन थंयचे घरा कुशीक वचून पडली। बच्चा लोग को लेके आ रहा था अपना, तो गाड़ी ऐसा आके गाड़ा को मार के बाद में गाड़ी को भी मारा दोनों। वो लड़की को लगा उधर, लड़की जाके उधर रुका। मोटरसाइकिल उसको मारा ना जोर से, मोटरसाइकिल जोर से मारा, लड़की को लगा, लड़की उधर बेहोश हुआ, बाद में उसको हॉस्पिटल लग गया। और गाड़ी कहाँ गिरा? वो गाड़ी 4 व्हीलर उधर नीचे गिरा है घर के पास। उसके बाद हम लोग निकाला ड्राइवर को। ते चली स्कूलांतल्यान घरा येताले, ताका चिखले हॉस्पिटलांत घाले। लोग माई ये रोड के इस साइड है, मेरा बेटी इस साइड है, पीछे से बहुत जोर से आके मारा। वो इतना जोर दूर जाके गिरी मेरी बेटी, इतनी बड़ी बेटी मेरी डाल के जैसे जाके गिरी, इतना जोर। चिखले कॉटेज हॉस्पिटलांत एकूच एम्ब्युलन्स आशिल्ल्यान ते जखमी चलये सयत बाकीचे 5 जाणांकूय तेच एम्ब्युलन्सीन भरून मेडिकलांत व्हेले। ते पळोवन लोकांचे कळले। बेश्टे कित्याक मातशें ते कॅज्युअलिटी दिवपाक, पूण हांगा आतां तेन्नासून नेहमी सांगता की आतां ड्रायव्हर ना, हांगा एम्ब्युलन्साक जेवण करपाक गेला, हांगा गेला थंय गेला, आनी आतां हेका हाडला म्हणून ह्यो सांगता आतां आमचे कडेन एम्ब्युलन्स ना खंय, आमचे कडेन हे ना ते ना, एम्ब्युलन्स तुमी दी खंय। आमी वचला हांगा एम्ब्युलन्स दिवपाक, जे कोण ऑथॉरिटी आहा तांकां वचून सांग एम्ब्युलन्स दी आनी एम्ब्युलन्स जाय आमकां म्हणून। ती एम्ब्युलन्स आनी नाय गोंयांत, ना एम्ब्युलन्स ना। दोतोर म्हणटा चिखलेचे कॉटेज हॉस्पिटलाक एकूच एम्ब्युलन्स दिल्या, तो तरी कितें करतलो? When there are serious patients, if 4 or 5 serious patients are there, we have to send in ambulance, okay? And the patient which came with the 2 patients, all patients were serious patients. So right now we can't help it. So when patient is there, we have to send in 1 ambulance only. But you have only 1 ambulance. We have only 1 ambulance. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब। फिफा वर्ल्ड कपात राती जाल्ल्या मॅचींनी ब्राझीलान कॅमेरुनाक 4-1 मारले। दुसऱ्या मॅचीत मेक्सिको क्रोएशियाक 3-1 मारले। ब्राझील आणि मेक्सिको प्री क्वार्टर्सात पावले। दुसरे वटेन नेदरलँड्सान चिलीक 2-0 मारले आणि फुडल्या राउंडात नेदरलँड आड मेक्सिकोची मॅच जातली, जाल्यार ब्राझील चिलीकडे खेळटली। हेर मॅचीन स्पेनान ऑस्ट्रेलियाक 3-0 मारले। इतल्यान हे खबराचित्र हांगाच सोंपता। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।